नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आड विधान करपी फादर बॉलमॅक्साक अटक करात म्हणून मागणी करीत वास्को पोलीस स्टेशना समकार शिवप्रेमींनी केली निदर्शनां। फादर आड जाली एफआयआर नोंद। कला अकादमीचे उक्तावण केन्ना जातलें हाचेर अजून सरकारा कडेन ना जाप। मंत्री गावडे घालता पीडब्ल्यूडीचेर। पणजेंत 43 दिसांत येरादारीचे नेम मोडपी 11,000 जाणांचेर गुन्यांव नोंद। पणजेंत येरादारीचे नेम मोडटल्यांचेर आसा सीसीटीव्ही वरवीं स्मार्ट नदर। बागा कळंगूट दर्यादेगेर वाडपाक लागल्यात पर्यटकांक लुटपाचे गैरप्रकार। बेगीनूच वाडोवची पुलीस गस्त थळाव्यांची मागणी। सर्वोच्च न्यायालयान राहुल गांधीची खासदारकी रिइन्स्टेट करपाचो आदेश। न्यायालयाच्या आदेशाक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिलो ढोल ताशे वाजयत येवकार। आणि 1 ऑक्टोबरासावन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयतले सरकारी कॅन्टीना। परवडपी मोलान मेळटले सर्वसामान्यांक जेवण। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विधानसभेत घोषणा। आता खबरो विस्तारान। छत्रपती शिवाजी महाराजांविशीं वादग्रस्त विधान केल्ल्या खातीर फादर बॉलमॅक्स पेरेरांच्या आड शुक्रारा वास्को पोलीस स्टेशनात एफआयआर नोंद जाल्या। शिवप्रेमी तशेंच गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांनी वास्को पोलीस स्टेशना समकार निदर्शनाक केले उपरांत शुक्रारा वास्को तणावाचें वातावरण तयार जाल्लें। वास्को पुलिशेन फादर बॉलमॅक्साचेर एफआयआर नोंद केले उपरांत शिवप्रेमी शांत जाले आनी उपरांत तांणी निदर्शन फाटीं घेतलें। विचारपाक जाय तांकां शिवाजी तुमचो देव जाल्यार नॅशनल हिरो आतां ताका नॅशनल हिरोच कर, देव कोण नाका। चिखलीचो फादर बॉलमॅक्स परेरा हांणी शर्मा सांगताना छत्रपती शिवाजी महाराजा आड विधान केल्ले हे विशींचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर तशेंच हेर माध्यमांतल्यान बरोच गाजपाक लागिल्लो। ताच्या ह्या विधाना आड गोंयभरांतल्यान शिवप्रेमींनी निदर्शनाय केल्ली। तशेंच शुक्रारा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर फादराचेर गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी करून शिवप्रेमींनी खर आंदोलन केल्ले। आयज जो मुद्दो घेवन म्हणजे संपूर्ण गोंयभरच्यान जेन्ना भुरगे एका उल्याचेर शिवप्रेमी सगळ्यो संघटना ज्यो आसात त्यो गोंयभरच्यान जेन्ना वास्को पुलीस स्टेशना भायर आयल्यो तांची एकच डिमांड आशिल्ली की गोंयभर खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यात फादर बॉलमॅक्स पेरेराचेर, खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यात। परत एकदां सांगता एफआयआर आजुनूय एकूय लॉज जावं नाशिल्ली। ती आयज पयली एफआयआर फादर बॉलमॅक्स पेरेराचेर वास्को पुलीस स्टेशनार हांगा लॉज जाल्ली आसा। कारण जे कृत्य तेणें केलां तें खूब घृणास्पद कृत्य जें तेणें आसा तें केलां आनी तेजेर जी एफआयआर जावपाकच जाय आशिल्ली हो आमचो डिमांड आशिल्लो। आमी जेन्ना डिमांड म्हणटात ती आमी हिंदू आनीक संघटने भितर बरयल्ल्या संविधानान आमी मान दिवन जेन्ना चलतात तेन्ना हो जो डिमांड आसा हो डिमांड जेन्ना आमचो फुलफील जाला आनी तेजेर पयलो स्टेप ऑफ एक्शन इज एफआयआर ही तेजेर लॉज जाल्ली कडेन आसा। आमकां कायद्याचेर पुरेपूर विश्वास आसा। जेन्ना हें इन्वेस्टिगेशन जातलें एफआयआर जाल्या नंतर थोडोसो कालावधी इन्वेस्टिगेशनाक वता आनी त्या नंतर जो एक्शन जातलो तो आमकां मंजूर आसतलो। जर एक्शन जायना जाल्यार पुलीस प्रशासनाच्या अगेन्स्ट वचून परत मोर्चा हाडून पुलीस स्टेशनाच्या दारान एक्शन डिमांड करपाकूय आमी फाटीं रावचे ना। मागणी केल्ली आसा की ज्या फादर बॉलमॅक्सान आमचेर हिंदू धर्माची भावना दुखयल्ली आसा त्याच बरोबर बाकीच्यांचे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर जे सगळ्यांचे भावना आदर जो आसा, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज संपूर्ण उभ्या हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत तसेच सगळ्यांचे पूर्ण जगाचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान जावन आसा। पण अशा ह्याच फादर बॉलमॅक्सान ज्या पद्धतीन ताणें सगळ्यांची भावना दुखयल्ली आसा आणि त्या पद्धतीन जेन्ना सगळ्यांचे डिस्क्रिमिनेशन केल्लें जें आसा ताणें भारताचो संविधानाचें उल्लंघन केल्लें आसा। त्या कायद्याच्या अंतर्गत ताका अटक करपाक जाय जे IPC सेक्शन 295A
153A आणि 151 आणि जे बाकीचे इतर कितें जे पुलीस डिपार्टमेंट जे करता ताका त्या कलमाच्या खाली ताका अरेस्ट करपाक जाय. फादर बॉलमॅक्स हाणें आपल्या विधानाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ घेतला अशें म्हूण सांगून आतां नमते घेतला. हांव शिवाजी महाराजाक मानता, ताच्या आड आपलें कांयच वायट मत ना अशें फादर म्हणटा. छत्रपती शिवाजी महाराज ताका आमी सगळे एडमायर करताय, सगळे म्हळ्यार आख्खो वर्ल्ड ताका एडमायर करता आनी आमी ताका एडमायर करता. कित्याक स्पेशली बिकॉज ताणें सगळ्यांक न्हू एकठांय करून दवरलें आनीक एकठांय केलें म्हणटा तेन्ना ताणें केन्ना धर्माचो फरक करूं ना. सो असले लिडर्स आयज आमकां जाय जे सगल्यांक एक करताय. आनी असल्या वेळार आतां हांव जेन्ना म्हजे परजे लागीं उलयतां I found that okay, a certain section of community is trying to आपण तो आपणाचो देव आनी सो इन दॅट सेन्स हांव म्हजे परजेक सांगपाक सोदतालो चोय आमी सगळे बाराबर येवपाक जाय. आनीक छत्रपती शिवाजीन जें आतां इतलें बरें केल्लें आहा, इतले लोकांक बाराबर दवरलेलें आहा, आपल्याचे परजेक सांबाळलेलें आहा, आपणाचें राज्य सांबाळलेलें आहा, हेसलें आमी करपाक जाय आनी आमी ताका तेजेर रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी ऑफकोर्स आय एम अ आर्डंट फॉलोवर ऑर आर्डंट यू कॅन से एडमायरर ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज फ्रॉम द टायम आय स्टडीड हिम इन माय हिस्ट्री लेसन्स. सो तेन्ना सावन हें आहा जाल्यार आय कॅन नेवर हॅव समथींग अगेन्स्ट हिम. ओके, बट ओनली पॉयंट दॅट आय वॉन्टेड टू मेक वीथ माय पीपल आमी उलोवया कित्याक आतां थोडे जाण ताका आपणाचो देव असो म्हणटात, बट ही इज आवर नॅशनल हिरो, ही इज आवर वॉरियर आनी इम्पॉर्टंट थिंग इज द वन हू कनेक्टेड अस. सो ह्या सेन्सान हांवें म्हजे परजे कडेन उलयल्लें. आतां खंयच्यान सान तरी तो इल्लोसो कुडको काडून कोणें वायरल केलो, आय डोंट नो हू हॅज डन दॅट, बट आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग टू दोज पीपल. बट हें आतां म्हाका कळ्ळ्या उपरांत कालच्या दिसा की असलें हें जालां म्हूण आय इश्यूड अ स्टेटमेंट ऑफ डीप रिग्रेट. कित्याक ज्या मनशाक लागून आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय त्याच मनशाक, त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून आमी आतां हेज डिवायड जाता म्हणल्यार आय कूड नॉट टेक इट. सो दॅट इज वाय आय मेड अ स्टेटमेंट. अदरवायज म्हाका प्रेस स्टेटमेंट बीन कोण येवना म्हाका. सो आय सेंट अ प्रेस स्टेटमेंट दॅट आय एक्सप्रेस माय डीप रिग्रेट फॉर दीस. हे भाशेन जालां देखून. आतां तो स्टेटमेंट वाचल्या उपरांतूय बीन आय डोंट नो इफ तरी पूण कोणाचें जरी तर आतां फाळीं दुखलोलें आहा बिकॉज ऑफ दॅट एंड सम सेंटिमेंट्स आर हर्ट, देन आय एम सॉरी अबावट इट एंड इट शूड नॉट बी टेकन इन दॅट वे. गोंयचो धार्मीक एकचार पेड्ड्यार करपी तशेंच वादग्रस्त वातावरण तयार करपी आनी कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न तयार करपी आड खर कारवाय जातलीच अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. SP साऊथ आहा पयलीं वेल्यूचेर आसा थंयसर आमचे PI बाकीचे सगळे दे हँडल द सिच्युएशन कॉन्फिडंट आसा. वॉट इज लिगल एक्शन कितें आहा ती घेतले डिपार्टमेंट. वॉट इज द थिंग कायद्यान कितें आहा ती हें घेतले तेजेर एक्शन. कायद्यान जाता कायदो म्हणटा. इतले मजगती छत्रपती शिवाजी महाराजा आड वादग्रस्त विधानां करून धर्मीक एकचार पेड्ड्यार करप्याचो यत्न करपी फादर बॉलमॅक्साचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी शिवप्रेमींनी केल्या. जर हे प्रकरण सादेपणान घेवन फादर बॉलमॅक्साक सूट दिली जाल्यार व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शिवप्रेमींनी ह्या वेळार सरकाराक दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचे नेमके केन्ना उक्तावण जातले हाची तारीख अजून कला आणि संस्कृती मंत्री सांगपाक शकनात. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांक जाप दितना विजयन हे विशीं मंत्री गावडेक विचारले तेन्ना PWDन हँडओव्हर केले उपरांत तारीख ठरतली अशें तांणी जाप दिली. कला अकादमीचे बेगीन उक्तावण जावपाची चिन्ह दिसनात. शुक्रारा खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर मंत्री गोविंद गावडेन दिल्ले जापे वेल्यान हें स्पश्ट जालां. कला अकादमीचा विषय गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान लावन धरला. मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा PWDन कला अकादमी खात्या कडेन हँडओव्हर केली काय उक्तावणाची तारीख सांगपाक शकता. आर्ट एंड कल्चराचेर स्पीकर सर अशें आहा की परफॉर्मन्स बजेट दाखयता की एक प्रोविजन केला 500 लाखांचे आनी 1200 लाखांचे एज ग्रँट इन एड फॉर 22-23-24 अंडर द हेड इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कला अकादमी अँड ग्रांट्स टू कला अकादमी. स्पीकर सर, कला अकादमी म्हणटी आतां फामाद जाल्या की हो आतां नवो ताज महाल आनीक हो ताज महालाक कंपॅरिजन करपी हांव न्ही मंत्रीच स्पीकर सर. आनी हो रिपोर्ट परफॉर्मन्स बजेटाचो कितें सांगता की an expenditure of 500 lakhs and 1,100 lakhs was incurred during the year 22-23. Speaker said 90% of the funds have been utilized on infrastructure under budgeted grants to SAG for infrastructure development, EDC, National Games. Speaker sir,
एक इश्यू आहा, हो इश्यू मातसो म्हत्वाचो. एक सांताक्रुजाक टर्फ ग्राउंड जालो. मुखेलमंत्र्यान एक नोट धाडली की कॉन्ट्रॅक्टराचो पेमेंट बंद करचो म्हणून. हाजी इन्क्वायरी कितें जाली? हो टर्फ ग्राउंड स्पीकर सर 2.5 कोटी रुपयाक एस्टिमेट जाल्लो, पूण कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिले 6 कोटी रुपया. कॉन्ट्रॅक्टरान फास्ट कितें तरी केलां. आतां हें कसलें रिनोवेशन जालां? म्हाका दिसता हें रिनोवेशनानूच सगळें एक इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव मागतां की हें सगळीं कामां गेली 2 वर्सां जाल्यार चड करून इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां हाजेर इन्क्वायरी जावंक जाय. कित्या खातीर हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो स्पीकर सर, जो क्वेश्चन आयिल्लो आहा, म्हजो क्वेश्चन न्ही, सॉरी, हो क्वेश्चन बाब दिगंबर कामतीचोच क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 3/8 म्हळ्यार कितें, आज तारीख 4 म्हळ्यार काल आयिल्लो, कालचो क्वेश्चन हो, ताणें तो घेवंक ना दिसता म्हाका. पूण त्या क्वेश्चनान स्पीकर सर काम कंप्लीट जालां आनी आतां आमकां उत्तर दिता, an estimate for refurbishment of swimming pool complex at Fatorda has been prepared amounting to 3,56,27,955, which includes laying of tensile roofing, flooring work, plumbing work, electrical work, internal external painting, doors, windows, laying of स्पीकर सर हें जर काम सगळें जालां जाल्यार आतां टेंडर कसो? सो दॅट मिन्स काम पयलीं केलां आनी मागीर टेंडर दिला. एकंदर पळयत जाल्यार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद घालता पीडब्ल्यूडीचेर आणि पीडब्ल्यूडी करता व्हाईट पेपराच्यो गजाली. मात हो व्हाईट पेपर केन्ना तयार जातलो, कला अकादमीचे काम केन्ना पुराय जातले ह्या प्रश्नांच्यो जापो कोणूच दिना. सध्या तरी कला अकादमी हुमकळिल्ल्यान जमा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो निर्णय घेतला. हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे लँडमार्क जजमेंट आता कोंकणीतल्यान मेळटले. राजभाषा संचालनालयाचे जोड पालवान लँडमार्क निवाडे कोंकणीत भाषांतर करतले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एक महत्वाचो निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे जे निवाडे आसात आणि ते सुद्धा लँडमार्क असे जे निवाडे आसात, हे निवाडे कोंकणीतल्यान आता ट्रान्सलेट जातले आणि लोकांक हे कोंकणीतल्यान ट्रान्सलेट जाल्ले निवाडे वाचपाक मेळटले. जी माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आमी जर पळयत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट यांचे लँडमार्क असे निकाल असतात. ते निकाल सगळेच निकाल हे कोंकणीतल्यान ट्रान्सलेट जावचे ना, तर जे लँडमार्क हो जो जांकां नेम लागू पडटा अशे लँडमार्क जजमेंट्स हे कोंकणीतल्यान जे आसात ते ट्रान्सलेट जातले आणि ते लोकांक वाचपाक मेळटले. फक्त हो निर्णय घेवन हायकोर्ट जे आसा ते रावूंक ना, जाल्यार 2 निवाडे सुद्दां तेंच्यांनी आतां ट्रान्सलेट केल्यात. एक निवाडो जो गोंय कोर्टाचो आसा, गोवा हायकोर्टाचो, आणि एक जो आसा तो सुप्रीम कोर्टाचो आसा. त्यामुळे ही एक महत्वाचें अशें पावल गोवा हायकोर्टान घेतला आणि हेजे फुडें कोंकणीतल्यान लँडमार्क निवाडे हे लोकांक वाचपाक मेळटले. हालींच विधानसभेन कोंकणी संदर्भातलो प्रश्न येयल्लो की कोंकणीच्यो अपडेट्स वेबसायट्स आसात ह्यो खुबश्यो कोंकणीतल्यान ना सरकाराच्यो, किंवा कामकाज जें आसा तें कोंकणीतल्यान मेळना. ताचेर सरकारान जाप दिल्ली की ज्या प्रमाणान ट्रान्सलेटरांची गरज आसा तितले ट्रान्सलेटर सद्या सरकारा कडेन ना, किंवा तेंची कमतरता आसा अशी जाप सरकारान दिल्ली. आणि दुसरे वटेन आता हायकोर्टान हो एक महत्वाचो निर्णय घेतला की लँडमार्क जे निकाल आसात तेंचे कोंकणीतल्यान आता ट्रान्सलेशन जातले. फाटलो जो बॅकलॉग आसा म्हणजे गोंय हायकोर्टाचे जे लँडमार्क डिसिजन्स आसात ते खूब इंग्लिशीन आसात, ते आता पेंडींग आसात. तेंचे हळू करून आता कोंकणीतल्यान ट्रान्सलेशन जातले आणि हो बॅकलॉग सुद्दां भरून काडटले अशें थरलां. आणि गोंयची राजभाषा संचालनालय जे आसा, गोंयच्या राजभाषा संचालनालयाच्या जोड पालवान गोवा हायकोर्टान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान हो महत्वाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा. येरादारीचे नेम मोडिल्ल्या खातीर फाटल्या 43 दिसांत पणजेंतल्या 11,286 जाणांक दंड दिला. द इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टमा वरवीं ह्या नेम मोडपी गुन्यांवकारांक ट्रॅक केला अशी लेखी जाप शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आमी ट्रॅफिक रुल्स मोडटात, आमी ट्रॅफिक सिग्नल मोडटात, जायते रस्त्यांतल्यान आमी ओवरटेक करून वतात आनी महत्वाचें म्हटल्यार हेल्मेट घालिनासतना भोंवतात. 4 चाकी वयल्यान आमी बेल्ट घालिनासतना गाडयो चलयतात, जाल्यार आतां सावधान रावात. कारण म्हटल्यार स्मार्ट सिटी अंतर्गत इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम वरवीं स्मार्ट सिटी येरादारी पुलिसांची आता सगळ्यांचेर नजर आसा. जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या पणजेन फाटल्या 43 दिसांक 11,246
246 जाणांक येरादारी पुलिसांनी हे नेम मोडिल्ल्यान तांकां सगळ्यांक सरकारान 92,47,000 रुपयांचो दंड दिला आनी सगळ्यांनी आतां सतर्क रावपाक जाय कारण म्हटल्यार सगळी कडेन CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसा आनी जो नियम मोडटा ताका दंड हो जातलोच हे सारके येरादारी पुलिसांनी सांगलेले आसा आनी शार उदरगत खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी एका लिखीन हाची जाप दिल्ली आसा जाल्यार सगळ्यांनी सावधान रावपाक जाय कारण म्हटल्यार पणजी ही स्मार्ट सिटी जाल्ल्या कारणान सगळी कडेन स्मार्ट अशे CCTV कॅमेरा लायलेले आसात जाल्यार सगळ्यांनी सतर्क रावचे. गोंयांत पर्यटकांक लुटपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या अशीच एक घडणूक कळंगूट दर्यादेग वाठारांत घडली. नेमको कितें प्रकार घडलो पळोवया. एके वटेन सरकार गोंयांत पर्यटनाक बरे तरेन चालना दिवपाचो यत्न करीत आसतना बागा कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटकांक लुटपाच्या गैरप्रकारांत वाड जाल्या. शुक्रारा हैदराबाद सावन गोंयांत आयिल्ल्या एका पर्यटकाक रातच्या वेळार चाकू दाखोवन भांगराची सरपळी, आयफोन आनी सुमार 5,000 रुपये लुटपाचो प्रकार घडलो. को आया था कल गोवा लाया था बनते भी रात में 11 हो गया टाइम नहीं दे पाता तो टाइम पे आदमी का एक जने पहले सिगरेट बेचा तो दे दिया और दो जने पूछे तो कहाँ से बोल नहीं है बोलते बोला तो मैं सामने चले जा रहा हूँ कहाँ से आया बोल के पूछा अब कुछ भी नहीं बोला मैं पीछे से आके मार दिया मारे तो मैं पीछे पलट के मैं भी एक बार मारे तो 4 जने आके पकड़ लेके एक जन ने चाकू निकाला चेन खींच लिया उन्होंने खींचे तो नया रहा उसको तो निकाल के दे दिया चाकू. जब इधर मारने को सोचा उन्होंने नहीं मारा इसमें डाल दे तुम तेरे को डाल के बोल के बोला तो पैसे 5,000 था 5,000 ले लिया फ़ोन लिया चेन भी लिया कितना लेके पूरे 5 जने हैं. आप अकेले थे? अकेले था. कितने बजे हुआ ये? 11 बजे बाद में हुआ और टाइम बराबर नहीं है. कहाँ कल हांगा सांजचो येयलो आनी बशीनसून देवलो आनी आपणा म्हणून हॉटेल दाखयलें आनी ताका हॉटेलान व्हरून सोडलो टांकर हॉटेलान थंय रावलो आनी हांव हे घेतलो न्ही म्हाजे पयशे घेतलो आनी येयलो फोन पे केले हांव घेतलो आनी येयलो थंयसर मागीर न्हिदलो बिल्लो रेस्ट घेतली आनी मागीर उठलो आनी तो बिचार गेलो थंय ताका तेंच्यांनी हें केलें तेजे पयशे बिशे सगळे कितें आहले तितले ताका चाकून बी लागून सगळे तेजे पयशे बिशे सगळे हें घेतले आनी आयज पळयना हांव वयता झपकून ताका तेणी म्हाका पळयलो आनी ताका हांवें पळयलो पळयल्यार तो म्हणलो आपणाची चेन बी सगळी गेली पयशे बिशे सगळे हें केली तुजे हें बीन जालें जाल्यार आमी तुका एक हेल्प करूंक शकता की आमी तें काडून आमी तुका एक बशीन दवरूंक शकता इतलें आमचे कडेन जाता की टिकेट आमी काडून दिवंक शकता अशें म्हणल्यार आमी तुका टिकेट भियोना म्हणल्यार आमी टिकेट काडून तुका दितात बशीन मागीर करावं कंप्लेंट केला जाल्यार कंप्लेंट करना कंप्लेंट केल्यार बरें तो म्हणलो आपणाक कंप्लेंट करता आमच्या कडेन 2 दीस रावचें पडटलें अशें करून तेणी हें केलें तेन्ना कितें असलें केन्ना इन्सिडंट घडोवंक पावना कित्याक ट्युरिजमाचे सगळे प्रॉब्लम जाता असलें केन्ना इन्सिडंट घडोवंक पावना. गोंयांत खासा करून कळंगूट दर्यादेगेर अशा तरेन पर्यटकांक लुटपाचे आनी सतावपाचे प्रकार कांय नवे न्हय पूण पर्यटकांक लुटपी हे गोंयकार नाशिल्ल्याचो दावोय थळाव्यांनी केला. देखून पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून खर कारवाय करची तशेंच हे प्रकार थांबोवपाक रातच्या वेळार दर्यादेगांचेर पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. खूब जाले आतां आमी हो आमचो बस स्टॉप बॉम्बे बस स्टॉप जितले ट्युरिस्ट गोंयान येता पळय नॉर्थ गोवा हे हांगाच देंवता. हैदराबाद म्हणनाका केरला म्हणनाका सगळे फॉरनर रशियन सगळे हांगा देंवता पूण हे बागान कलांगूट हे चल्ला पळय ते आयच्यान न्हू खूब तेंप जालो. आतां हो आमकां गावलो म्हणून हो सांगता आमी पयले गेस्ट रडत गाडयेन बसता पांयां पडटा म्हणटा आमलो गोवा में नहीं आयंगे हो आमकां गोंयकारांक त्रास. गोंयकार कोण करचो ना हो कोण करपी पळय हे गोंयकार न्हूच असली फालतूपणां करचो ना. हांव मिनिस्टरा कडेन आनी पुलिशे कडेन कितें मागता सगळ्यांक खबर आहा कितें चलता खंय चलता तें मातशे बिचार आहा पळय रातचो बंदोबस्त बरो घालपाचो बरे पुलिसांक थंय घालपाचें कित्याक अशे ट्युरिस्टांक हेंच्यांनी खूब जाणांक लुटल्या. डान्स बार म्हणनाका सगळ्यांक खबर आहा टॅक्सीकारांक सुद्दां खंय खबर आहा कोण चोर ते हांव कितें मागता मातशे पुलिसांक मातशें स्ट्रॉंग करपाचें तर कित्याक हे हो आतांनी येवचो ना गोंयांत हो म्हाका तें सांगतालो अबे और गोवा में कभी नहीं आएगा अशें आमकां कितले ट्युरिस्ट येवन सांगता डे बाय डे आमकां लुकसाण. मातसो हांव मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन आमचें अपील करता मातशें कितें तरी घाल आनी हांकां धरून काड मोबायल आयफोन तेजो तो मोबायल आयफोन वयता थंय कलांगूट बागान सगळे कडेन बिचांचेर कॅमेरा कोण ते भुरगे गावतले हो
ऑफ सिजन आमी केन्ना पळोवंकूच ना 10 वर्सां जालां हांगा रिक्षा चलयता ऑफ सिजनान जाता फूल बशी येताल्यो फूल टुरिस्ट आता खंय टुरिस्ट कोण पब्लीक कोणूच ना हैदराबाद तर टुरिस्ट नात ते हैदराबादाक तमिळनाडूक चड टार्गेट करता तांकां बाबड्यांक हिंदी सारकी कळना मातशे पुलिसे कडेन मातशें घालपाचें हेंची नजर. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी यांची खासदारकी रिइन्स्टेट करपाचो आदेश दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाचो चुकीच्या पद्दतीन उपेग करून ताचें नांव बदनाम केल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान राहुल गांधी यांचे खासदारकी पद काडिल्ले. ते उपरांत सर्वोच्च न्यायालयात हे विशीं सुनावणी घेवन राहुल गांधी यांचे खासदारकी विशीं निवाडो दिला. न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याचे गोंय काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी येवकार दिला. आज जो सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला आमचे लीडर श्री राहुल गांधी जे सामान्य लोकांचे ह्या देशाच्या लोकांचे जे मुद्दे उठयताले आज सुप्रीम कोर्टान तांकां जी बीजेपी सरकारान कशी कॉन्स्पिरसी करून कशा पद्दतीन आमच्या लिडराक पार्लमेंटांतल्यान पळय काडिल्लो ते आज सुप्रीम कोर्टान तांकां जी ऑर्डर दिल्या ताजे वयल्यान ते रिइन्स्टेट जातले आनी राहुल गांधी हे पार्लमेंटान ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचें मोडानीचे कितें रिलेशन आसा नेक्सस बिटवीन मोदी आनी अडानी हे पर्दाफाश करतले. आज हो जो जजमेंट आयला हो पुराय देशाच्या जनतेचो जजमेंट आसा आनी आज पुराय देशाच्या लोकांचे डेमोक्रेसीची जीत जाल्ली आसा. तुम्ही फाटल्यान पळयता की आज AICC हेडक्वॉर्टर्स दिल्ली कशा पद्दतीन एक जल्लोश जो लोकां भितर मोग आशिल्लो राहुल गांधीक तो दिसून येता. हो जोश पुराय देशभर आज सगळे लोक खुश जाल्ले आसात की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक राहुल गांधी हे प्रश्न विचारतलेच. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयला हाजे हांव खूब अभिनंदन आनी धन्यवाद करता. आता सरकारी कार्यालयांतली आणि संस्थांतली कॅन्टीनां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सप्टेंबरासावन प्रक्रिया सुरू करतले आनी सप्टेंबरासावन प्रत्यक्षांत सेल्फ हेल्प ग्रुप ही कॅन्टीनां चलोवपाक शकतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायन खासगी थारावा वरवीं हो विशय विधानसभेत काडिल्लो. सरकारी आस्थापना कदंबा बस स्टँड शाळा कॉलेजी रवींद्र भवन तशेंच IDCतली कॅन्टीनां कार्यरत जावची आनी परवडटा त्या मोलान गोंयकारांक थंय जेवण मेळचें म्हण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ही कॅन्टीनां चलोवपाक दिवची अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी खाजगी थारावा वरवीं सरकारांकडे केल्ली. हातूंतल्यान बायलांकूय रोजगार आनी लोकांक परवडपी बरें जेवण मेळटलें असो मुद्दो विजयान मांडलो. विजयाची ही मागणी मान्य करीत मुख्यमंत्र्यान 1 ऑक्टोबरा सावन सरकारी आस्थापनांतली कॅन्टीनां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाचें आस्वासन दिलां. गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर उलोवपाक तसो विजयाचो कोण हात धरपाक शकना. आमी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही आमच्या बजेटांत म्हणजे आमच्या जाहीरनाम्यान ही योजना आमी जाहीर केल्या आनी ही योजना जाहीर करता आसतना तेणी जें आत्तां सांगलें की गव्हर्मेंट ऑफिसांतली कॅन्टीनां ओके ताज्या उपरांत आमच्या वेगवेगळ्या जितक्या म्हणजे IDCन आसतली किंवा ती गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसतली ह्या सगळ्या जाग्याची कॅन्टीनां बंद कित्याक आसा स्पिकर सर PWDच्या रेटीन जर रेट करूंक वचत जाल्यार तेंचे 10,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल म्हज्या गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हाजो PWDचो रेट काडलो ताका 20,000 रुपया रेंट पर मंथ दिवपाक जाय. खंयच्याच कोणाक 20,000 रुपया सांखळेंतल्या कॉलेजीचें कॅन्टीन परवडना म्हणून ते घेतात 2 म्हयने चलयता आनी ते सोडून दिता. तेकाच लागून स्पिकर आमचे काणकोणचे बस स्टँड ते बंद आसात बस स्टँडा वयले. बस स्टँड आतां आमी स्पिकर सर आमचे रवींद्र भवनात आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान घेतिल्लें कॅन्टीन वचून पळय तूं पेंट केला आमी चकचकीत केला बेस्ट हे मेळटालें. एदुआर्द फालेर म्हणटा तो एक्स मिनिस्टर घरचे सोडून थंय येवन जेवतालो सारकें टॉप जेवण मेळटालें तें तुमी काडलें आतां कित्याक सरकार बदललो आनी आतां कोणूच चलयना आतां अजून मेरेन कोण चलयना. स्पिकर सर तेकाच लागून आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हणजे लोकल थंयसलोच सेल्फ हेल्प ग्रुप त्या पंचायत एरियांतलो किंवा त्या म्युन्सिपालिटी एरियांतलो तांच्या भितर PWDचो रेट सायडीक काडलो आनी तांच्याच भितर तेंच्यांनी कोटेशन दिवप की बाबा आमी 1,000 रुपया दिता 2,000 रुपया दिता आनी तांच्यांनी लायट बील उदक बील तेंच्यांनी पे करप आनी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कॅन्टीन दिवप हेजेर आमी फायनल आसा. आनी ते कॅन्टीन जे आसा पळय न्ही आमी ऑलरेडी फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान एकूच कारण ते पयलीं PWDचो रेट्स जे आशिल्ले तेज्या शिवाय कोणूच दिनाशिल्लो म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटाक सांगला ऑलरेडी एक सर्क्युलर काड जेणे करून ऑल कॅन्टीन ही सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कमीत कमी रेटान वयतली. थंयसर आमी तांकां एक कंडिशनूय घालता
की तेंच्यांनी मिनिमम रेटीन शीत कडी रायस दिवपाची आनी सकाळची भाजी पाव दिवपाचो. सकाळी जो भाजी पाव लागता तो हो तरी मिनिमम रेटीन तेंच्यांनी भाजी पाव 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 भाजी पुरी नाका ओके भाजी पाव दिवपाचो आनी शीत कडी रायस दिवपाची. पोदेर गेले ते पाव गेले सांग रे खबर हे जे आसा पळय न्हू ते आमी मेंटेन करता बट तांकां वेगळी सबसिडी जर दिवपाक आमी गेले म्हणजे शीतकडी रायस दिवपाक जाल्यार ताका वेगळें वळण लागतलें. तेजें हांव एक एक्सेप्ट करता मान्य करता कारण आमच्या जाहीरनाम्यातूच आसा आमी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेंच्या अंतर्गत सगळी कॅन्टीन गव्हर्मेंटाची जितकी कॅन्टीन आसा ज्या ज्या जाग्याचेर म्हणजे जी कोण चलयना बंद आसा तितक्या जाणांक आमी म्हणजे 1 सप्टेंबरांतल्यान आमी सुरवात करता कोटेशन हाडून तेंच्यांनी दिवची. बस स्टँडा वयली कॅन्टीन, पुलीस स्टेशना वयली कॅन्टीन, इवन दो स्कूल कॉलेजींतली कॅन्टीन, गव्हर्मेंट ऑफिसांतली कॅन्टीन ह्या आनी रवींद्र भवनांतली सगळी कॅन्टीन ही कॅन्टीन चलोवपाक दिता. तांच्यांनी मिनिमम रेट हो तेंच्यांनी दिवचो कारण ताका आमी रेंट व्हडलेशें घेवचें ना रेंट मिनिमम घेतले. हे आमी करून आमची स्पिकर सर तयारी आसा. दुसरो तेणी जो फीश सबसिडी जी सांगली पळय न्ही त्या फीश सबसिडीचेर कोल्ड चेन आनी फीश घेवप हाजोय आमी विचार करता. कोल्ड चेन एस्टाब्लीश करपाक आमी घेतल्या ओके. ती जर अंदू कोल्ड चेन एस्टाब्लीश जाली जाल्यार आमच्यो त्यो 8 गाडयो आहा तेज्या वयल्यान आनीक गाडयो सोडटा आनी फीश सबसिडी रेटान दिवपा खातीरूय स्पिकर सर आमी तयारी करता. म्हाका तूं कॉन्क्रीट सांग 1 वर्सान आमी फिश कॉर्पोरेशन करता कोल्ड चेन करता नुस्तें आमी अशें करून सबसिडायज करून गोंयकाराक सवाय नुस्तें दिता ताजे बरोबर ताजी फीश करी रायस अशी जातली. ही कॅन्टिनां आपूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता. एक योजना स्पिकर सर हांगा आमी कित्याक येतात सांगलें न्ही स्पश्ट ना 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 म्हाका टायम बाउंड जाय. हें तो सांगतलो आनी लास्ट इलेक्शनाचे पयले दिसा डिक्लेअर करतलो कितें मतां जाय म्हणून तेन्ना नाका आतां कर. तुका निवडून दिला आतां तुमकां मेजॉरिटी मेळ्ळ्या आतां हे थंय गेल्या तुजे म्हऱ्यान जाल्यार आतांच कर. स्पिकर सर ना जाल्यार तुका देव पुजू सांगतलो कर म्हणून. एक मिनट स्पिकर सर आमी जी कॅन्टीन सेल्फ हेल्प ग्रुप दिवपाची आहा पळय न्हू ती 1 सप्टेंबरांच्यान आमी सुरवात करता. ऑक्टोबर पर्यंत सगळी कॅन्टीन ही आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता. आमचे जितके गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान जितकी आसा तितकी दिता ओके. दुसरी गजाल ताणें जी फीश सबसिडी सांगल्या तेजेर आमी कोल्ड चेन कशा पद्दतीन गोंयान ऑपरेट करप हाजेर आमी सुरवात केल्या. सो म्हाका दिसता 1 वर्स लागतलें. 1 वर्साच्या उपरांत आमी आजुनूय सबसिडीन फीश दिवपाचो आमी जे आसा पळय न्हू हे सुरवात करता स्पिकर. 1 वर्स तशें जाल्यार हांव विड्रॉ करता. 1 वर्स एक नेक्स्ट मॉन्सून सेशनाक परते हाडटलो जाल्यार. रायचे फामाद कणसाचे फेस्त शेनवारा जालें. पाद्रान धान्याची बरी पिकावळ येवन शेतकारांची भरभराट जावची अशें बेसांव दीत ह्या वेळार धार्मीक विधिवत पुजा केली. ह्या वेळार शेतकार तशेंच तांच्या घरचीं मनशां हाजीर आशिल्लीं. कणस कापून तांणी कणसाचें फेस्त मनयलें. म्हाका भोव खुशालकाय भोगता 2 कारणांक लागून. एके भाशेन हांव गांवचो पूत. आमची कामुर्लीची गोर्ज रायचो भाग आसलो आमी जावचे पयले आनी म्हजे बापाय आनी ताचे भाव बी सगळे हांगासरूच कोवीच लागले देखून राय येवप म्हणजे घरा येवप आनी घरा येवन पणसांचेर आशिर्वाद घालपाक.
दुसरो कोणसा म्हणजे आमचे जेवणाची फळ, आमचो वावराचो फळ आनी देवाचे देव, हे तिनूय वस्तू आमी देवाक आमकां जमीन दिली म्हूण हे जमनीर आमकां फळ जाता म्हूण आनी देव आमचे बेस्ट परंपरा फेस्त जायत्यो शेंकड्या जाल्यार चालू आसता. पयलें पणस कातरप आमची सद्दां चलता तशेंच चलून आयला आनी सगलो लोक गांवचो भायलो येता. आनी वी आर व्हेरी थँकफूल बिशॉप देवधर फ्रॉम रांची फॉर कमिंग हियर. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.